ऑफिशियल लँग्वेज राज्य भाषा संचालनालया खातीर एकूण तरतूद 69.56% वाडयल्या आणि 21.45 कोटी रुपया केल्या। सभापती महाशय, भाशेच्या मळार वावर करपी संस्थांक अनुदान स्वरूपात आधार दिवपाक हांवें 6.59 कोटीची तरतूद केल्या। सभापती महाशय, देशाच्या विविध भागांनी तसेच जगभरात स्थायिक आणि कार्यरत गोंयकारांक उद्योग, व्यापार, पर्यटन, वाङ्मय अशा विविध विशयाचेर विचाराचे आदान प्रदान करपाच्या नजरेन एकठांय हाडपा खातीर हांव गोंयांत ह्या वर्सा विश्व कोंकणी संमेलन आयोजीत करपाचें जाहीर करता। सभापती महोदय, कोंकणी भाशेंतल्यान प्राचीन शब्दावळीची रूच ल्हवू लुप्त जायत आसा, म्हणून गोंयची सामाजीक सांस्कृतीक वळख तिगोवन दवरपा खातीर भाशा संशोधन विभाग स्थापन करपाचो म्हजो विचार आसा। सभापती महोदय, फाटल्या कितल्याशाच शेंकड्या सावन गोंयकार साजरे करपी पारंपारीक सण आणि विधी म्हळ्यार लोकवेद सांबाळून दवरपा खातीर आमचो गांव, आमची परंपरा, आमची दायज ही येवजण चालीक लावपाचो हांव प्रस्ताव मांडटां, जातूंतल्यान गोंयचे दरेक लेखकाक ही परंपरा पुस्तक रुपांत आणि डिजिटल स्वरूपात कोंकणी आणि मराठी भाशेंतल्यान प्रकाशीत करतले। सभापती महोदय, ऑफिशियल गेजेट्स कोंकणी भाशेंतल्यान उजवाडाप हाडपाचो हांव प्रस्ताव मांडटां आणि कोंकणी भाशेंतल्यान अनुवादाचें काम हातांत घेवपाक गव्हर्नमेंट प्रिंटींग प्रेस एका अनुवादक दितले। सभापती महोदय, गोंयच्या सगळ्या थळाव्या भाशा खातीर वावुरपी सर्वोच्च संस्थाक एका पाका खाली हाडपा खातीर गोंय भाशा भवन बांदपाचो प्रस्ताव मांडटा, ताच्या खातीर 9 कोटी रुपयाची निर्धारीत केल्या।